गोयचे इशू संसदेक रेज करपाक भाऊ कमी पडले काय तुम्ही जाणा अजिबात ना गोंयचे कमी पडिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता काम करिनाशिल्ल्या लोक घरा बसतात हे जाणा न्ही हय सामकें आणि काम करता म्हणून तर परत 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 ह्याच उत्तर गोंयचे जेन्ना भायले लोक खंय तरी भायल्यानी किंवा राज्यसभेच्या माध्यमातून हांव वचूना न्ही हांव लोकांच्या ह्या मताचेरच निवडून गेल्लो आसा जर काम करिनाशिल्ले जनता आपले वोटर्स खंय तरी हे आसात श्रूड आसात ते परत निवडून दिवचेच नाशिल्ले प्रश्न जे आसात पयलीं लोकसभा जे आशिल्ले तातूंतल्यान म्हाका फक्त एक 6 म्हयने मेळ्ळे हेजे खासदार म्हणून तातूंतल्यान मंत्रिमंडळांत गेलो आतां मंत्रिमंडळांत कितें आसा आमी प्रश्न विचारपाक आमकां बंदी आसा बरोबर फक्त उत्तर दिवप तें काम आमी केलें उत्तर तुम्ही म्हणटात चडसो काळ तुम्ही मंत्रिमंडळांत गेलो जेन्ना गॅप मेळ्ळो मदीं जेन्ना खासदार म्हणटा तेन्ना सगळे तरेचे प्रश्न उपस्थित हो रिकॉर्ड आसा ताजे कडेन म्हाजे कडेन हें आसा म्हादयचो विशय आसतलो असो कशे तरेचे इवन म्हज्या कलीग आमच्याच पार्टीच्या खासदार बरोबर आमचे भाजपाची पार्लमेंटाक जाताली म्हादयच्या विशयाचेर कितलेच फावटी जाली ते म्हाका उलोवन दिनाशिल्ले हांव तांकां ऑब्जेक्शन हाडटालो म्हणजे एग्जाम्पल सांगता अशे सगळे विशय जे आसात ते कागदोपत्री आसात लोकसभेच्या रिकॉर्डाचेर आसात तेन्ना आमी त्या हितून आमी जेन्ना ओपोजिशन आशिल्ले MP म्हणून आसतना तेन्ना आमी खूब तरेचे प्रश्न मांडले गोंयच्या संदर्भात गोंयचे रेल्वेची कामां करून घेतली तरेतरेचे विशय जे तुम्ही म्हणटात मंत्रिमंडळा आसतना तुम्ही कामां भाशणां करनासतना करूं शकता करून घेतली न्ही कामां घेतली फॉर एग्जाम्पल पळयात न्ही कामां आमच्या जे मंत्रिमंडळ म्हाका आशिल्ली ती हांवें केलीच केली आज पेडण्यां रेल्वे स्टेशन तशें म्हळ्यार थिवी रेल्वे स्टेशन मडगांव रेल्वे स्टेशन हे MP म्हणून आमी खंय तरी हांवें नॉर्थ गोंयाचो विचार करून अख्ख्या गोंयाचो विचार केलो आनी हे सगळी जी कामां करून घेवंक जाय आशिल्ली ती ह्या हातूंतल्यान मंत्रिमंडळाचेर करून घेतली त्याच बरोबर आज हाजे भायली सुद्दां कामां MP लॅडाचे प्रोजेक्ट केलेच केले आनी ते प्रोजेक्ट जवळ जवळ 11,500-1200 प्रोजेक्ट ऑलरेडी सगळे जाल्यार एक पयसो आमचो शिल्लक ना इतल्या वर्सांचो जो निधी मेळ्ळो तो सगळो लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम केलें आनी म्हणूनच तर हांव उदाहरण दिता काम करूना जाल्यार इंडिया टुडेचो तुमकां खबर आसता इंडिया टुडेचो सर्वे आयल्लो टायम्स ऑफ इंडियाचो सर्वे आयल्लो हे पयले सर्वे जवळ जवळ 6 वर्सां पयलीं जाता तेन्ना म्हाजो देशांत 543 मतदारसंघ जे आसात डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत म्हजो नंबर 31 आशिल्लो 4 वर्सांच्या पयलीं जो सर्वे आयलो इंडिया टुडेचो तातूंत म्हजो नंबर 10 आयलो म्हणजे सगळे तरेचे डेव्हलपमेंट म्हणजे MP लॅड आसतले बाकी सगळे कामां करून आसतले ही एजन्सी आमच्या कोणाची न्ही आमकां खबरूय ना तुम्ही म्हणटात की तुमचें काम दिसता तुम्ही प्रूव करपाची गरज ना एक्झॅक्टली